आमची बैठक ती विसर्जित झाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलान भितर आमच्या सगळ्यांचे जे पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले आणि आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळे करपाक लागले आणि त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जित जाले नंतर साधारण अर्धा तासान ते आयले कांय आमदार बैठक विसर्जित करून भायर गेले तांचे प्रेसाक भितर संभाषणय जाले आणि त्याच्या नंतर ते आयले आणि ते आपले काम करून गेले पण खबर आसून का त्याच्या अपुऱ्या माहितीन किंवा मिस इन्फॉर्मेशनाचेर अशे तरेचे वक्तव्य सभापतीचेर करप जेन्ना विधानसभेचे अधिवेशन 4 दिसांचेर आसा आणि सभापती सारको एक घटनात्मक एक कॉन्स्टिट्यूशनल जांचे पोझिशन आसा सन्मानाचे पोझिशन आसा जाची जबाबदारी आसा की अधिवेशनान भितर सभापतीच्या खुर्चे वेल्यान कामकाज निपक्षपणान ते करपाक जाय आणि तो आदर तांकां मेळिल्लो आसा आणि अशा भाशेन ताची अवहेलना करप ताची निर्बंधना करप हे बरोबर न्ही सभापतीन आतापर्यंत तांच्या कार्यक्षमतेन आणि तांच्या कर्तृत्वान दाखवून दिल्ले आसा की ज्या वेळार अपोजिशनाक आवाज काडपा खातीर संद दिवपाक जाय जाल्यार ताणें मोठ्या प्रमाणान विरोधकांच्या आमदारांक सत्ताधारी आमदाराच्या पेक्षा किती तरी पटीन ताणें बऱ्यो संदी दिल्ले आसात वेळ चड दिल्लो आसा मुद्दे उपस्थित करता आसतना तांकां बसयनासतना तर सन्मानान वागणूक दिल्ली आसा म्हणजे लोकशाही प्रणाली भितर ऑपोजिशन तितके ताकदीचें आसचें ह्या मताचे सभापती आसतना आणि ह्या दीर्घकालीन अधिवेशनाक तांचे कडच्यान तुमकां सहकार्य करपा खातीर तांणी सगळी उपाय योजना केली आसतना एक बारीकच्या तांच्या घटनेवेल्यान तुम्ही म्हणजे हे समजून घेनासतना ताचेर आरोप करप हे बरोबर न्ही एखादे वेळ कोणी खंयच्याय आमी पयलीं जेन्ना सांग्यार बसून गेल्यार विजय सरदेसायाचे जे सांग्यावेले किंवा बाकीच्या सगळ्या भागांनी दरबार भरतात तातूंत भितर बसून एसटी समाजाचेर अन्याय जाला आणि आमदार सरकार त्यांच्या विरोधात वावरता सरकार त्यांची तोडफोड करता अशा प्रकारचे वक्तव्य केली खरे म्हणजे जायत आम्ही एसटी समाजात जर कोणी खरो दर्जो दिलो जर जायत तांकां जर रिजर्वेशन आसतले तांकां एसटी दर्जो दिलो ओबीसीतल्यान तांकां हातून हे सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वान केल्ले आसा आणि आयज काँग्रेसीच्या वेळार 2007 ते 2012 भितर एसटीच्या भावांक किंवा भयणीक अशा प्रकारचे रिजर्वेशन आणि इतके व्हडल्यो स्कीम्स पॉलिसीज तांचे खातीर केले ना तो ह्या आमच्या काळान जाल्ले आसा पूण ज्या गांवांत भितर ज्या मतदारसंघात भितर वता त्या मतदारसंघाचे पार्श्वभूमी घेवन थी कितें तरी अनरेस्ट निर्माण करप आणि लोकां मदीं एक दुभंगता हे ते करपाक पळयतात सांग्यारी तशें वक्तव्य केले की भारतीय जनता पार्टी किंवा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री या एसटी समाजाक फोडून हे करतात आणि एक भाष्य जाल्ले की त्या संघटनेच्यो उठा संघटनेची फूट घालपा खातीर तांणी प्रयत्न केल्लो आसा आता उठा संघटनेचेर एखादे वेळ कितें जर आक्षेप घेतलो जर जाय जाल्यार ते कायद्याच्या तरतुदीच्या आणि त्या खात्याच्या संचालकांनी केलो आसतलो तातूंत मुख्यमंत्र्याचो सहभाग केन्नाय आसना कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे उठा म्हणजे आमच्या एसटी समाजाच्याच काही संघटनांनी एखाद्या संघटनेचेर आपले जर आक्षेप घेतले आणि ताका जर न्याय दिवपाचो प्रयत्न त्या डिपार्टमेंटान केलो जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री आणि सरकार कशे जबाबदार आसा हे म्हाका कळना पूण कायद्याचे सगळे ज्ञान आसूनय विधानसभेन इतकी वर्सां नेतृत्व करूनय जर येदा कदाचित जाणीवपूर्वक या समाजा भितर फूट घालपाचे काम विजय सरदेसायान करप न्ही कारण आमकां राजकारण हे थोडे वेळा पुरते करचे आसता कारण ते आमकां एडवायस दितात की सगळ्यांक बरोबर घेवन चलात कोणी टिका केल्यार जाल्यार पसून ताका बरोबर घेवन करात आणि ह्याच्यानच एसटी समाज एक कडच्यान ओबीसी एक कडच्यान सरकारान तुमचेर अन्याय केला
ही जाणीवपूर्वक वक्तव्यां करून बारीक समाजामध्ये फूट घालपाचें काम तांणी थांबोवपाक जाय. म्हाका तरी दिसता की बारीक समाजाच्या खंयच्याय नेत्याचेर कसलेंय विधान करता आसतना ते विचारपूर्वक करप हे योग्य रितीन तांकां समजुपाक जाय. कारण आमी मानतात की विजय सरदेसाय एक बरे तांचे वक्तृत्व आसता, विधानसभेन तांचे बरे मुद्देय आसतात, पण त्याच बरोबर अशा शेळकी भाशेन जर केले जर जायत खंय तरी तांच्या नेतृत्वाचेरय प्रश्न उपस्थित जाता की ताणें बरे केल्ल्या कार्याचे वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे तांकां जे परिणाम मेळपाक जाय ते तशे तांकां परिणाम मेळपाक शकनात. म्हणून आमी तांच्या ज्ञानाचो बाकीच्या सगळ्या गोष्टीचो आदर करतात. म्हणूनच तर सभापतीन आमचे जे आमदार आसात तांचो टाइम कर्टेल केल्लो आसा. आमचे मुख्यमंत्री सांगतात की आमच्या लोकांनी फक्त 2-2 मिनटां घेवची, सगळ्यांनी उलोवचे न्ही, अल्टरनेट डेट उलोवचे. पण जावं तो ऑपोजिशन लिडर जावं तो ऑपोजिशनाचो खंयचोय मेंबर खंयच्याय पार्टीचे आसूनी समानता आनी तांकां अर्द तास एक तास आमी उलोवपाक दितात. गोंयचे प्रश्न तांचे कोणांतल्यान येवपाक जाय तांकां योग्य संदी दितात आणि आमचे बरे कर्तृत्वान आमदार आसात तांकां आमी ओगी बसयतात. कारण तो वेळ आसा तो तांकां मेळचो जाणे करून प्रगल्भ अशी लोकशाही चलपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे सरकार आणि सभापती आणि मुख्यमंत्री हातूंत भितर सहमत जातात. पण तरी आसतना आयज परत एक फावटी विशय घेवन येतात की आमकां संदी दिनात. म्हाका खबर आसा की विधानसभेत येता आसतना आपापल्या आमदाराचे प्रत्येक मतदार जाणे आपल्या आमदाराक मत मारला ताका जर आपल्या आमदाराचे कॅपेबिलिटीज करता कळटले जर जायत जाल्यार विधानसभा एक माध्यम आसता. कारण ते लेजिस्लेटिव्ह मेंबर असतात आणि तांचे कर्तृत्व दाखोवपाची एक संदी तांकां विधानसभेन आसा. आतापर्यंत तरी विरोधकांक चड वेळ मेळचो म्हणून आमचे सभापतीन सदां काळ विरोधकांक 10 पटींनी चड काम दिल्लें आसा. आमचो खंयचोय आमदार तुमी काडून पळयले जर जायत टायम खंयच्या आमदारान खंयच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात खंयच्या दिसाक कितले उलयले, विरोधक कितले उलयले आणि आमचो आमदार कितलो उलयलो. हांव जनते मुखार हे प्रश्न ह्या खातीरच मांडटा की एखादे वेळी ती बोंबाबोंब जाता की आमचेर अन्याय केल्लो आसा, आमकां वेळ कमी केल्लो आसा अशा प्रकारची वक्तव्यां करून जनतेची दिशाभूल करचे न्हय. आमच्या 33 आमदार असले जाल्यार पसून आमच्या आमदाराच्या पेक्षा डबल ट्रिपल टाइम प्रत्येक दिसाक तांकां दिलो गेल्लो वता. कारण लोकशाहीची गळचेपी केली अशें म्हणपाचो कोणाकच संदी मेळची न्ही. म्हणूनच विजयबाब सरदेसाय आसूनी किंवा बाकीचे विरोधी आमदार किंवा ऑपोजिशन लीडर आसूनी भारतीय जनता पार्टी लोकशाही मार्गान आतापर्यंत आम्ही 3 फावटी सरकार घडिल्ले आसा. लोकांच्या म्हणजे संमतीन लोकांच्या आशीर्वादान आणि लोकांच्या मतान लोकमतान आम्ही निवडून आयले आसात. म्हणूनच आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना परत एक फावटी विजय सरदेसायाचे ते वक्तव्य की सभापती हे राजकारण्याच्या हातांतले बावले जावप हो प्रश्न आम्ही ताचो निषेधही करतात आणि या पदाचे सन्मान, या पदाची गरिमा, या पदाचे जे घटनात्मक जो दर्जो आसा तो सकल वचपाचो प्रयत्न उडोवपाचो प्रयत्न करचे न्हय. कारण तो केन्ना सकल वचना. पण जे असे आक्षेप घेतात ते लोकांच्या नदरेंतल्यान सकयल उतरतले. म्हणून आमकां एक प्रगल्भ अशी लोकशाही चलयत आसतना ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करप अत्यंत गरजेचो आसा. हांव आतां म्हजे बरोबर आशिल्ले प्रेमेंद्र शेट हांचे कडेन मागता तांणी ह्या विशयाचेर आपलें मत उक्तावचें. सगळ्यांक नमस्कार. गोंय राज्य विधानसभेचे 8वें विधानसभेचे 9 असेंब्ली सेशन जाले आनी आतां 10वें 21 जुलय सुरू जावपाचें आसा. आनी जी सेशनां जालीं त्या सेशनाच्या द्वारे आमी सगळे जाण पळोवंक शकता, अनुभवलेलो आसा आमी की माननीय सभापती श्री रमेश तवडकर यांच्यानी
रुलींग आमदारांक कितलो कमी वेळ दिल्लो आसा। आमी आतां 9 सेशनां वाट पळयली आनी अजून पासून आमकां असो वेळ मेळ्ळो ना की आमच्या मतदारसंघातले पूर्ण प्रश्न जे आसा ते आमी विधानसभेत मांडूंक शकता। आज आमच्या विरोधकांक अशें दिसता की आमकां वेळ चड मेळटा, म्हणजे रुलींग आमदारांक चड वेळ मेळटा। साहजिकच आमचे आमदार चड असल्या कारणान, संख्येन चड असल्या कारणान हे सगळे जाणांक प्रत्येकाक जर वेळ दिलो जाल्यार तितलो वेळ वयतलोच। पण ह्याच बरोबर आमचे माननीय सभापती रमेश तवडकर सराक जो वेळ तांकां दिल्लो आहा तो आमी जशें सरान म्हटलें की आमी कोणीक काडून पळोवंक शकता की विरोधकांक सभापतीन साहेबांनी कितलो वेळ दिल्लो आसा। तांकां प्रत्येकाक एक वर उलोवपाक दिता आनी आयज आमकां ह्या सेशनांनी फक्त जास्तीत जास्त 5 मिनटां उलोवंक मेळटा। तर आमच्या मतदारसंघातले अशें जशें हांवें जी व्यथा मांडलेली आसा तशें प्रत्येक आमचो जो रुलिंगाचो आमदार आसा ह्या आमदारांची अशीच व्यथा आसा की आमचे जे प्रश्न आसा किंवा गोंयभर जे प्रश्न आसा ते मांडपाक आमकां जर संद मेळ्ळी ना जाल्यार आमचेर तो अन्याय जाता। म्हणून आज विरोधकांनी अशें चिंतपाक जाय की आमचे सुद्दां रुलींग आमदार आहा ते कितें जे प्रश्न हाडटा ते सुद्दां विधानसभेत येवपाक जाय। ह्या दृश्टिकोनान म्हाका तर दिसता की आमचे सभापती साहेबांनी जो न्याय आयज पासून जो दिल्लो आसा 9 सेशनां जाल्ली इक्वल न्याय सगळ्यांक दिल्लो आसा। प्रश्न मांडपाच्या दृश्टिकोनानूय दिल्लो आसा, तशेंच जशें स्टार क्वेश्चन येता ते लॉर्ड्सा प्रमाणे जशें काडटा ते तांकां एक आमकां एक लॉर्ड जशें आसा तशेंच आयज प्रथा चालू आसा। आनी तांकां जर हितून जर कितें गैर दिसता जाल्यार हेजो पाठपुरवठो तेंच्यांनी करून तेजी शहानिशा करूं येता। बेश्टी वगीच कितें तरी वल्गना करून तशें उलोवप बरोबर न्हू। आज सभापती सारक्या जे मानाचें स्थान आसा हेजी हेजे मान सगळ्याक आमच्या लेजिस्लेचरांनी दवरचें अशें म्हाका दिसता। आनी आज जे वक्तव्य जे जाता विजय सरदेसाय हांच्यांनी केलें तशें करचें न्हू आनी सगळ्यांनी हो मान सभापती पदाचो मान राखचो अशी हांव हे सगळ्यांक विनंती करता। लॉटरी पद जो अजूनही हा वो ते डिसकंटिन्यू केला आहे। लॉटरी पद्दत अजूनही आसा, जो लॉटरी आसा मदीं कितें केल्लें की विरोधकांक चड क्वेश्चन येवपाक जाय 1 to 1 अशें प्रकारचें केल्लें। पूण आतां म्हाका दिसता की ह्या सेशनान भितर लॉट काडले आनी लॉट येता तोच घालता। लॉट पद्धतीन ते म्हणटा कितें म्हळ्यार क्वेश्चन म्हळ्यार एक अल्टरनेट प्रश्न घेवपाचो, एक रुलींग आनी एक विरोधी, हे तुमी कित्याक मान्य केलें ना सभापतीनी? हे सभापतीचो निर्णय जो आसता तो सभापतीन घेवचो आसा ते बिझनस एडवायझरी हें आसा पळय त्या वेळार ताणी काडचो आसता कळ्ळें न्ही। हो विशय हांव हाताळपाक शकना, पूण आमच्या आमदारांचें मत अशें आसा प्रश्न विधानसभेन आमचे कामकाजाचो लेखाजोखा आसा ते आमचे मतदारय करतात। म्हजो प्रश्न केन्नाय कोणी घेवन येता तो विधानसभेच्या पटलाचेर येवप आनी तो उत्सुकतेन पळयतात। सगळे जर टायमींग तांकां दिलो जर जाय 33 विरोधान 7 म्हणजेच कितें जातलें 33 आमदार आसात तांकां जर 4 क्वेश्चन आयले जर जाय जाल्यार तातूंतले 2 आसा ते 33 आमदारांतले येतले आनी 7 आमदारांचे 2 येतले। हे प्रोपोर्शन बरोबर आसा काय कितें? म्हणून ताचेर युनिवर्सल सिस्टम आसा तीच फॉलो केल्या, इतले ते तांकां दिल्ले आशिल्ले आनी कांय प्रमाणान हें केल्लें। दुसरे ते तुम्ही सांगितले की स्पीकर किती कामाक घेऊन गेले पण ते भायर दिसताना ते सांगले की आपण लेट पावलो मिटिंगेक। लेट पावलो मिटिंगेक म्हणलें ना ताणें। मिटिंगेक म्हाका दिसता की ताचो म्हणपाचो अर्थ तसो मिटिंगेक तो लेट कसो पावतलो, मिटिंगेक ताची अपेक्षाच नाशिल्ली। केरळाचो गव्हर्नर केरळाचो पळय एक आमचे विधानसभेच्यो स्ट्रॅटेजी करपा खातीर एक मिटींग आशिल्ली, दुसरे आमच्या कामाची मिटींग आशिल्ली, 2 सेशन आशिल्ली आमची कळ्ळें न्ही। 12 ते 1 आमचे एक सेशन आशिल्लें की आमच्या विधानसभेचे कामकाज कशें करतले। 1 ते 1.5 पर्यंत आमचे कोणाचेय कामकाज बी करपाचें आसा अश्यो 2 स्तरांचेर आमच्यो बैठको आशिल्ल्यो। ताका एखादे वेळी दुसरे हातून भितर तो ज्या पळय आमची उरलेली कामां आसात तीच मुख्यमंत्री मेळटलो अशें आशयान ताणें एखादे वेळी म्हणलें आसतलें। ताणें सांगलें ना की विधानसभेच्या त्या मिटिंगेक आपूण म्हणजे स्ट्रॅटेजी आमी कोणाकय सांगलें ना की विधानसभेच्यो स्ट्रॅटेजी करतात।
This was the agenda which was discussed in the beginning for 45 minutes. Rest of the 45 minutes we have discussed as regards to आमचे constitution आमचे बाकीचे जे काम आसात जावं खंय पावले आसा कितें करपाक जाय ते. Thank you. देव बरें करूं.